हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील आणि सगळी बरी आसपाक जाय. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक, कारण तुमकां लागून माझे 100 सबस्क्रायबर इझिली कंप्लीट झाले. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आणि चला तर आजच्या दिसाची एक बरी सुरुवात करूया आणि हेरी दाखयता तुमकां कितें करता तो. त्याच्या मागीर म्हाका थोडी कामां आसात ती करून घेता. सो चला तर या. तू म्हाका बरे वशीन भायर वयता की ना? हांव वयता तुज्या वेल्यान. तू म्हाका भायर का व्हरना काय ना आनी व्हिडिओ करता. तुज्या मोबायलार पोवचोच ना जाल्यार तुज्या व्हिडिओनी वचचोच ना पोवचोच ना जाल्यार तुका तू म्हाका ए रे या मरे बाहेर या मरे. चला या. सो आम्ही हरीक घेवन येयला पासय मारपाक. हॅरी तो पळय पासय मारता. तेका आडी तितलो कमी दिसभर. हांगसर मम्मीन सुपारी सुकत घातले पळोवंक शकता. आणि किरण बीन हाडलो हांवें. आतां हांव उजो घालपाक वयता कारण मम्मी न्हातली. मम्मी सकाळ सांज न्हाता. हांवूय न्हाता मरे मदीं. मम्मीक न्हावपाक जाय सो उजो घालता आनी मेळटा तुमकां. सो हांगसर उजो घालून हांव डायरेक्ट आयदनां धुवपाक येयलें. तेज्या पयलीं कितें शूट करूंकूच ना. सो आयदनां धुवन घेता बेगिना आनी म्हाका शॉर्ट्स व्हिडियो शूट करपाक जाय. सो ते करपाक बसता. सो चला तर हे कंप्लीट करून घेता. सो दनपार जाल्ली आसा आनी आमी आतां घालता रांगोळी. भरपूर टायम जालो, लेट जालो आमकां. सो मम्मी आतां हांगसर रांगोळी घालता. पळोवया कसली रांगोळी घालता. तुम्ही बी पळोवन घेयात. जावं शकता की तुमकां ही डिझायन आवडू शकता. आणि हांगा रांगोळी घालता कारण आमी हांगा गणपती पुजता. सद्या आमचें आतां सामायण आसा. सो हो मेन हॉल आसा आमचो. हांगा गणपती पुजता आमी. आनी भरपूरशीं दारां दिसतलीं तुमकां पळोवंक शकता. हे मेन दार आमचे. आनी ही जी दारां दिसता ती खूब जाणांची आहा. कारण फकत ती चवथीकूच येता काका बीन म्हाजे. बाकी ते पणजे बीन आसता. आनी ते दार आसा ते आमचे. सो हांगा गणपती पुजता आमी. बाकी आमी दोगांच आसता. आनी बाकीचे जे सगळे आसा ते फकत चवथीक मिन्स फेस्टिवलाकूच येता, सण आसता तेन्ना. सो पळोवंक शकता हो आमचो मेन हॉल. आनी मम्मी हांगसर बसून रांगोळी घालता. व्हिडिओ बीन माझे शूट करून जाल्ले आसा. आतां हांव फोटोवपाक करता, जेवपाक वयता आनी मम्मी जेवण वाडटा तुमकां दाखयता. हांगसर मम्मी जेवण वाडटाली आनी हांव गजाली सांगतालें. व्हिडिओ शूट करूंक बसलेले ताका लागून म्हाका खूब टायम जालो. आनी फायनली म्हजे 100 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले. सो थँक्यू तुमकां परत एकदा सगळ्यांक. आनी एक व्हिडिओ अपलोड करता. तितून तुमी पळोवंक शकता की हांवें कंप्लीटली सांगलां. तुमकां थँक्यू म्हटलां तुम्ही 100 सबस्क्रायबर कंप्लीट केलं म्हणून. हांगाय बीन परत एकदा म्हणटा 100 सबस्क्रायबर केल्या बद्दल थँक्यू म्हणून. चला हांव जेवता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आमठण्या जे दिसता तुमकां भरपूरशे लोक येता आमठण्या पळोवपाक. सो सांजच्या टायमार आमी आमठण्या गेली. मागीर काम असलें ताका लागून आमठण्या एक रावंड मारून येयली. आनी पळोवंक शकता एक्चुली प्लेस भरपूर बरी आसा पळोवपाक. सांजच्या टायमार वॉकिंग करूंकूय बरी आसा, बसपाकूय बरी आसा जशें की पळोवंक शकता तुमी. आनी हांगसर म्हणटा आमठण हें आमच्या घरा कडसून जस्ट 15 मिनटाची वाट आसा. आनी मम्मी पावोंक नासली केन्ना, मम्मी वचूंक नासली. सो तिका म्हटलें या तुका दाखयता आमठण्या कशें कितें आहा तें. आयचो व्हिडिओ हांव हांगाच कवर करता. त्या म्हणसर देव बरें करून परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर बाय बाय.